प्रश्न हांगा कितें आसा की डिमार्केशन जाग्याचें जाल्लें ना। हांवें पयलीं डिमार्केशन मागलेलें 17,000 पयलीं डिमार्केट करा कितलो तो, आनी मागीर ते 9,000 2,000 कितें मागीर डिव्हिजन करा। हांगा हेंच्यांनी बांदून सोडलेलें आसा कितें। आतां बी हिंदूचें काल इनॉग्रेशन जालें, आमकां कोणाक सांगूच ना, पंचांनी येवन थंय ओपनिंग केलें म्हणटकूच हांगा सुद्दां डिमार्केशन ना। हांगा बाबा गाडयो पार्किंग आसा, थंय दोग जाणांनी घरां बांदल्या, ती हे सायडीक आमच्या वटेच्यान फुडाकार केल्लो आसा घरांचो। आतां हांगा कम्युनल व्हायलन्स जावपा नाल्यार कितें जातलें, आनी हे पंचायत मुद्दमून करता काय कित्याक 1 म्हयन्या पयलीं एक कंप्लेन जाली की थंय इलिगल कन्स्ट्रक्शन जाता। इमिजिएटली मिटिंगेक तेजें डिस्कशन जालें आनी स्टॉप ऑर्डर इश्यू करपाची आयली। सेक्रेटरीन स्टॉप ऑर्डर काडली, पण अजून पर्यंत खंय सरपंचान तेजेर सायन मारूंक ना। दीपनगर हांगासर जे हिल कटिंग जालां आनी हिल कटिंग हें जालां जे फाल्यां एखादी वायनाड सारकी परिस्थिती हांगासर जावपाक शकता। ही टोटल जागा ही आसली ही कमुलात जागा, आनी तितली 17,000 जागा ही फक्त क्रिमिटोरियम बांदपाक लागून पंचायतीक दिल्ली। तितूंत भितर 9,000 स्क्वेअर मिटर ही मुस्लिमांक, तर बाकीची 7,000 8,000 आहा ती हिंदू, क्रिश्चन आनी अदर्स अशी करून ही जागा अवेलेबल केल्ली। पण अजून पर्यंत ह्या जाग्याचेर डिमार्केशन जावना। घरा बीन सद्या ऑलरेडी एक्झिस्टिंग आसा, तांकां कितें परमिशन बीन आसा TCBचे, हेजे बद्दल तुमकां कितें म्हायती आसा? म्हणजे ऑलरेडी थोडी पळय घरां बांदल्या दीपनगरान, दोंगरार थोडीशी आसा पळय ती। तेज्या खातीर फाटल्या दिसांनी आमी एक प्रोसेस चालू केल्लो, जितून आमी 7 घरांक नोटीसी काडलेल्यो आनी तेंचे इलिगल कितें आसा पळय प्रोसेस आसा पळय ती चालू आसा। पंचायतीन जवळ जवळ 8 घरांक नोटीस धाडल्या अशी सरपंच सांगता, पण नोटीस धाडलेली कडेन आसा, पण अजून पर्यंत तेजेर एक्शन काय जावंक ना। व्हडलो 10 मीटर रोड केला, सकल्यातल्यान येता आसतना 10 मीटर रोड मेळटा ना, पण आतां येता पळय न्ही तेन्ना हिंदूचे क्रिमिटोरियम पावतकूच थंय 5 मीटर रोड आहा ना। आमी पयले क्रिमिटोरियमा भितर सुद्दां घरां आसा लोकांची म्हणटा आसा। हे कन्स्ट्रक्शन चल्लां न्ही, 1 म्हयन्या पयलीं एकल्यान कंप्लेन केल्या, ताका अजून स्टॉप ऑर्डर काडूंक ना। 1 म्हयनो जालो सरपंचाच्या टेबलार खंय ते हे आसा स्टॉप ऑर्डर काडपाक, तो सायन मारपाक तयार ना। दुसरी कंप्लेन म्हाजी 7 दिसां पयलीं आसा, वाया आमी ईमेल केल्ली हांवें कंप्लेन ती, आनी तेजेर तेंच्यांनी डिसिजन घेतला की स्टॉप ऑर्डर काडपाची आनी इन्स्पेक्शन घेवपाचें, पण अजून खंय तांकां तेजें नांव मेळना। आमी तलाटीकूय विचारले, तलाटी म्हणटा मामलेदाराक कंप्लेन केल्ली आसा, आनी त्या प्रमाणे मामलेदारान डेप्युटीक कंप्लेन केली, आनी डेप्युटी कितें आहा तो एक्शन घेतलो म्हणून। सो एक्शन जाय पर्यंत आमकां म्हाका दिसता हें पळोवचें पडटलें हांगा कितें एक्शन जाता ती। दीपनगरच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू।